आज 20 वर्षाचा येयली आम्ही थोडे नरमाईन घेतले आम्ही आक्रमक जाल ना हेजोच फायदो आता इको सेन्सिटिव्ह हा त्यांना वाट मिळवली असा व पश्चिम घाटाचे बेल्ट व संपूर्ण भाग अभयारण्या भितर आणि इको सेन्सिटिव्ह भितर वाचलेलो असा जर जमीन उरली खंय चड करून सांगे केपें सावडे तुगेले चड वाड पळय आनी म्हणजे जंगल पळया त्या भागाच्या लोकांचेर सामके येयलो गळ्या धरतून काय ना सरकार तू चिटीचा म्हूण काय ना आनी तू वार घालताय म्हूण काय ना एग्रीकल्चर म्हणे एग्रीकल्चर काबार केलें शुगर केन काबार मात खावप कितें गोंयकारांनी हे 10 वर्सां घडली हें सगळ्या लोकांक घेवन म्हणजे म्हाका दिसता चडान चड हे बेळ्ळाक आमचे सावड्डे मतदारसंघ आसताले वाळपय आसताले हे सगळे लोकांक त्रास जाता सांगे मतदारसंघ 75% वयता लोकसंख्या ही वाडत आसा वायल्ड लायफ आमकां नाका म्हणना पण वायल्ड लायफ खंयच्यान करपाक जाय ते आमच्या लोकांनी हे गांवांत रावपी लोकांनी सगळो रिपोर्ट सगळो दिल्लो आसा दाखोवन दिल्ले आसा आनी सरकाराक आमी एक निवेदन दिवया म्हाका दिसता आमी एक पयलीं एक निवेदन दिवया आनी आमी ताका एक टायम दिवया अमकोच एक टायम भितर जर आमचे तुम्ही हे प्रश्न फाटी घेयना हो जून आसा तो फाटी घेयना जाल्यार आमकां सगळ्यांक भुरग्या बाळांक घेवन रस्त्यार येवपा पडटलें आनी ताका सरकार जबाबदार आसतलो वायल्ड लायफ सेंच्युरी पयलीं डिक्लेअर केल्या 1999 आनी जो माजलकार कमिटीन जो रिपोर्ट दिल्लो 2007 ते रिपोर्ट तेणें परतो रिकन्सिडर करचो त्या रिपोर्टाक डायरेक्टली सांगले ह्यो विलेजी जितून प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी जेंकां जे क्रॉप प्रोडक्शन आसा जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस केल्लें आसा तितूंत तेमी वायल्ड लायफ ती डिक्लेअर करची न्ही डिलीट करची अशें म्हणून तेंचे सगळे आमचे सगळे नेतुर्ले लोकांचे तो रिपोर्ट आसा आनी तो रिपोर्ट तेणें कन्सिडर करून ही डिलीट करची आमचे सगळे जे सांगे तालुक्याक जितलेय गांव जे इको सेन्सिटीव झोना येता आमी सगळ्यांनी एक जावन एक फोरम करचो पडटलो आनी ह्या फोरमा अंडर आमकां गोवोरमेंटाक जागो करचो पडटलो जेणे करून आमच्या फुडल्या पिळगेक हो त्रास जावचो ना. प्रुडंटा खातीर नेत्रावळीच्यान मयूर नायक.